वातावरण बदलाक लागून सैमाचेर हावळ आयला, देखून आयज सैमाचें संरक्षण करप गरजेचें जावन रावलां। ताका लागून पर्यावरणाची जतनाय घेयात आनी सैमाचें रक्षण करात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केलां। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सांखळेच्या हावजिंग बोर्ड कॉलनींत आयोजीत केल्ले खासा कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रोप लावन ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार रान खात्याचे अधिकारी तशेंच हावजिंग बोर्ड कॉलनींतले नागरीक हाजीर आशिल्ले। पर्यावरण दिसाच न्हय तर हेर दिसांनी लोकांनी पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। विद्यार्थ्यांक तांचो फुडार कित्यान करप ते खातीर तांचे करियर गायडन्स जावप म्हत्वाचें अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां। गोंयांत हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांत 80% बिगर गोंयकार काम करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। ते खातीर गोंयकारांनी हातूंत रोजगार संद आसा हें लक्षांत घेवपाक जाय। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक ह्या क्षेत्रांत स्वताचो करियर घडोवपाक शक्य आसा अशेंय ताणें म्हटलें। गोंय मनीसबळ कुशळटाय संचालनालय आनी गोंय सरकाराच्या जोड पालवान हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांतलो रोजगाराची संद ह्या विशयाचेर सांखळे रवींद्र भवनांत आयज करियर गायडन्स कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार दिवचल आनी होणाच्या ITIच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो। गोंयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आयज टिका उत्सव सुरू जाला। पणजे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भलायकी केंद्रांत येवन बुस्टर डोस घेतलो। कोरोना महामारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कोरोना आडचे वासीन सगळ्यांनी घेवपाक जाय। आयच्या टिका उत्सवांतल्यान फ्रंटलायन वर्कर्स तशेंच 60 वर्सां पिरायेच्या नागरिकांक बुस्टर डोस दिवपाक सुरवात जाल्या। गोंयांत कोरोना दुयेंतींनी परतून वाड जायत आसा। सध्या बाधितांचें प्रमाण 5%चेर पावलां। फुडल्या 4 दिसांत बाधितांच्या आंकड्यांत वाड जाल्यार तज्ञ दोतोरांचे समितीची बसका जातली। हे बसकेन मास्क सक्तीची अंमलबजावणी जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती भलायकी खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। तज्ञ दोतोरांचे समितीचे अध्यक्ष तशेंच गोमेकोचे डीन डॉ शिवानंद बांदेकर हांचे कडेन हे विशीं संपर्क केलो तेन्ना ताणें सांगलें समितीची बसका केन्ना घेवपाची हाचो निर्णय अजून जावंक ना। पण फुडल्या कांय दिसांत कोरोना बाधितांनी वाड जाल्यार बेगोबेग समिती कडल्यान नियाळ बसका घेतले तशेंच कोरोना प्रसार आडावपाक खर पावलां उबारतले अशें ताणें सांगलें। काणकोणच्या उदरगती खातीर 18 वेगवेगळ्या विशयाची विस्कटावणी आमी मिशन काणकोण ह्या संस्थे अंतर्गत केल्या अशी माहिती सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी दिली। काणकोणांत IIT प्रकल्प येवपाक आपलो पुराय तेंको आसतलो अशेंय ताणें म्हटलें।
कळंगूट पोलिसांनी शेनवारा खोब्रावाडो हांगासर छापो मारून सुमार 10 लाखांचो गांजो जप्त केलो. तशेंच गांजो विकपी विकास राठोर हाका अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खोब्रावाडो कळंगूट पोलीस स्टेशनाचे भोंवतणी गांजो विकपाची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून सुमार 10 किलो वजनाचो आनी 10 लाख रुपयाचो गांजो जप्त करून दुबाविताक अटक केली. पुलीस उपनिरीक्षक किशोर रामन, किरण नायक, हेड कॉन्स्टेबल विद्यानंद आमोणकर आनी हेर पुलिसांनी ही कारवाय केली. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आझादी का अमृत महोत्सव या माताळ्या खाला नवी दिल्लींतल्यान विज्ञान भवनांत 6 जून 2022 दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर एका प्रतिकात्मक सप्तकाचे उक्तावण करतले. हो सुवाळो भारतांतल्या 75 व्हड शारांनी दूरदर्शनाचेर दाखयतले. हे कार्यावळी वेळार अर्थ मंत्रालय आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालय अशी दोनूय मंत्रालयां फळादीक जाल्ल्या प्रशासकीय सुदारणांची दाखवण करतली, जातूंत महसुली क्षेत्र आनी देशाचो आर्थीक विकास हांचो आस्पाव आसतलो. फाटल्या वर्सांनी महसूल मंत्रालयान केल्ल्या जगजगीत कार्यांची दाखवण दाखोवपी डिजिटल प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान इमॅजिन पेंजीम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड मिरामार दर्यावेळ नितळसाण मोहिमेचें आयोजन केल्ले. पणजी महानगरपालिका, सेन्सिबल अर्थ संस्था, सम्राट क्लब आनी NCC कॅडेट्सांनी हे मोहिमेन मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रान शेनवारा दिसा आपलो वर्सुकी वर्धापन दीस मनयलो. ह्या निमतान केंद्रान म्हापशा आनंदगिरी केणी सभाघरान वर्सुकी इनामां वांटप आनी भोवमान सुवाळो केलो. ह्या वेळार भोवमान मूर्ती म्हूण कोंकणी साहित्य मळा वयले ज्येश्ठ साहित्यीक संजीव वेरेकार, सुमेधा कामत आनी युवा साहित्यीक श्रद्धा गरड हांचो भोवमान जालो. शिक्षण मळार वावुरपी सुभाष नाईक, वैद्यक शास्त्र रेना फर्नांडीस आनी खेळां मळार आपली वळख घडोवपी सिंधिया सौदत्तीकर हांचो भोवमान जालो. त्या भायर वर्सभर केंद्रान आयोजीत केल्ल्या सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां वांटप जाले. तशेंच गोंयभर कोंकणी विशय घेवन चडांत चड गूण मेळोवपी विद्यार्थ्यांचोय सत्कार जालो. ह्या कार्यावळीक शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो मुखेल सोयरी म्हूण जाल्यार भोवमानेस्त गुरुदास नाटेकर सुवाळ्याचे अध्यक्ष ह्या नात्यान हाजीर आसली. ओडिशान व्हड राजकीय भयंकाप जाला. ओडिशाच्या मंत्रिमंडळांतल्या सगळ्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नवे मंत्री आयतारा राजभवनांत सोपूत घेवपाक शकतात. ब्रज राजनगर पोट वेंचणुकेंत BJDक व्हड जैत मेळ्ळा. नवीन पटनायक सरकाराच्या 5व्या कार्यकाळाक 3 वर्सां पुराय जाल्ल्यान राज्य मंत्रिमंडळांत संभाव्य फेरबदल जावपाक शकता. तेच प्रमाण BJD पक्ष संघटनेची पुनर्रचणूक करपाची शक्यताय आसा.
जगभरात खवदळ घालपी मंकी पॉक्स दुयेंसाचो दुबावीत दुयेंती भारतांत सांपडला. दिल्ली लागसारच्या गाझियाबादात एका 5 वर्साच्या चलयेक मंकी पॉक्स दुयेंसाची लक्षणां सांपडल्यात. हे चलयेचे बेगोबेग नमुने घेवन ते चाचणे खातीर लॅबांत धाडल्यात. ह्या चलयेचे कातीचेर फोड येवपाक लागल्यात. तिका सध्या आयसोलेशनांत दवरला. कॉर्बेवॅक्स वासिनांक आपतकालीन स्थितीत बुस्टर डोस म्हूण करपाक DCGI कडल्यान परवानगी मेळ्ळ्या. हे वासीन हैदराबादांतल्यान बायोलॉजिकल लिमिटेड ह्या वखदां निर्मिती करपी कंपनीन तयार केल्या. DCGIच्या ह्या निर्णया उपरांत आतां कोविशिल्ड वा कोव्हॅक्सिन वासीन घेवन 6 म्हयने जाल्ल्या 18 वर्सां परस चड पिरायेच्या नागरिकांक हे वासीन बुस्टर डोस म्हूण घेवपाक मान्यताय दिल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल वाठारांत नितळसाण मोहिमेचें आयोजन केल्लें. नितळसाणीचो संदेश दीत आमदार विरेश बोरकार आनी ताच्या वांगड्यांनी गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो वाठार निवळ केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रांतल्या भाजप सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सुकूर परवरे वाठारांत सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण संमेलन आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच IT आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. गरीब कल्याण संमेलनांनी केंद्राच्या येवजण्यांची गोंयांत 100% अंमलबजावणी करपाचें लक्ष दवरलां, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कवयित्री ग्वालादूप डायस हांची एकाच दिसा 2 पुस्तकां उजवाडाक आयली. 4 जून ह्या दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या ब्लॅक बॉक्स सभाघरांत ग्वादालूप डायस हांच्या वावजड कविता जालो आनी पानगळ लेख ह्या 2 पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. नामनेचे लेखक आनी साहित्यीक दिलीप बोरकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसले. ह्या वेळार डॉ. श्यामा सिंगबाळ आनी इंदिरा राऊत फळदेसाय हाजीर आसली.
ज्येष्ठ नागरिकांक एटीएमांतल्यान पयशे काडपाक मजत करपाच्या नांवान तांच्या बँक खात्यांतले पयशे काडपी 4 जाणांचे आंतरराज्य टोळयेक म्हापशें पुलिसांनी अटक केल्या. दुबाविता कडल्यान 70 एटीएम कार्डां आनी 2 POS मशिनां जप्त केल्यात. ह्या टोळयेन लोकांच्या बँक खात्यांतल्या लाखांनी रुपयांची रक्कम काडल्या. अटक केल्ल्या दुबावितांत अनिल कुमार सिंग, नवी कुमार सिंग, राकेश कुमार आनी अमरनाथ महाबीर सगळे दिल्लींतले हांचो आस्पाव आसा. हे टोळयेन म्हापशें, वेर्णा, वास्को आनी हेर वाठारांनी लोकांच्या एटीएमांतल्यान पयशे काडिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. गोंयांत दुधाची निर्मिती व्हडा प्रमाणात जावपाक जाय. तशेंच गोंया बायलांचें जें दूद येता ताचेर नियंत्रण दवरपाक जाय अशें विधान सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी व्यक्त केलां. गोंया बायलांक येवपी दुधाचो दर्जो सामको नासता अशें आपल्या नदरेक आयलां. ते खातीर ह्या दुधाच्या दर्जाचो नियाळ सरकार घेतले अशी माहिती सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. गोंयांत डेअरी वेवसायाक व्हड संद आसा अशें मंत्र्यान म्हणलां. कश्टी सांग्यात सरकारी जमनीन बेकायदेशीर चिरे खणीचेर थळाव्या गांवकारांनी आनी समाज वावुरप्यांनी धाड घाली. हो बेकायदेशीर प्रकार लोकांनी थळाव्या अधिकाऱ्यांच्या दोळ्या सामकार हाडलो. कुडचडे पुलिसांक लोकांनी कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी खणीचेर वचून पळोवणी केली. ह्या खणीचेर तपास जावचो आनी गुन्यांवकारांक ख्यास्त जावची अशी मागणी थळावे करतात. ही खण चलोवपाक रान कातरला असो आरोपूय लोक करतात. राजकारणा भितर एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट सारकेल्यो केंद्रीय तपास संस्था राजकारणाच्या फाटल्यान लावप हे भाजपाचे चरित्र दाखोवन दिता अशी टिका शिवसेनेचे ज्येष्ठ फुडारी संजय राऊत हाणें केला. महाराष्ट्रांतली महाविकास आघाडीन उबे केल्ले 4 राज्यसभा सीट आघाडीच जिखतली असो विश्वास लेगीत संजय राऊत हाणें उक्तायला. कोरोना महामारीच्या काळांत आर्थीक चणचणीक तोंड दितना सरकारान आमकां कसलीच मजत केली ना अशी खंत गोंय मोटारसायकल पायलट संघटनेन व्यक्त केला. सरकारा कडेन कितलेशेच फावट संघटनेन आर्थीक मजत दिवची म्हूण मागणी करून लेगीत हे विशीं सरकारान कांयच कानामनार घेतले ना असो हुस्को पायलट संघटनेच्या वांगड्यांनी व्यक्त केला. तशेंच आयज संघटनेच्या बसकेंत आपल्या वांगड्याक रेनकोट आनी हेल्मेट वांटपाचो निर्णय लेगीत तांच्यांनी घेतला.
टीसीपी खात्यान जमनीच्या वेव्हाराचे बरेच मोठे घोळ जाल्यात। जमनीची टोपोग्राफी चुकीची दाखोवन खजान खारफ्रुटी आशिल्लो वाठार दोंगर तशेंच हेर सुवातीचे वेवसायीक रूपांतरण जाचे कडेन ह्यान पयलीं टीसीपी खातें आशिल्लें ताणें केला असो आरोप सद्याचे टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला। हे विशीं ह्या म्हयन्यांत आढावो घेवन बेकायदेशीरपणान केल्ले ओडीपी रद्द करप तशेंच जमनीचे हेर बेकायदेशीरपणा आड कडक निर्णय घेतले अशी माहिती विश्वजितान दिल्या। सत्तेंत आसतना पदाचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप विश्वजीत करता। मोपा विमानतळा खातीर चांदेल पंचायत वाठारांतली अतिरिक्त जमीन दिवपाक पंचायत मंडळान विरोध केला। मोपा विमानतळा वयल्यान पयलें उड्डाण 15 ऑगस्टाक जातलें, ते खातीर लायटिंग करपाक विमानतळ प्रकल्पाक अतिरिक्त जमनीची गरज आसा। ती जमीन चांदेल पंचायत वाठारांतली रान खात्याच्या ताब्यांत आसा। ती घेवपा खातीर कंपनीन धांवपळ सुरू केल्या। ह्या प्रकाराक चांदेल पंचायत मंडळान विरोध केला। 2016 जो ना हरकत दाखलो दिल्लो तो चुकीचो आसा। म्हापशाचो उपअधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या फुडारपणान फाल्यां शेनवारा हणजूण पुलीस स्टेशनांत समाधान उपक्रमाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार हणजूणाचे पुलीस निरीक्षक प्रशोल देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। थळाव्या लोकांनी आपल्यो सामाजीक तशेंच घरगुती समस्या तांच्या मुखार मांडल्यो। ह्या उपक्रमा अंतर्गत उपअधीक्षक जीवबा दळवीन थळाव्या लोकांचे प्रश्न सुटावे केले। बाणावलीचो आमदार वेंझी वेगसान कोलवा ट्रॅफिक सेलाच्या अधिकाऱ्यांक मेळून येरादारी सेलाच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। समस्या समजली, उपायांचेर चर्चा केली तशेंच सुदारणा करपा खातीर मुखार वचपाच्या मार्गाचेर चर्चा लेगीत केली। येरादारी कक्षांतले कर्मचारी वायट स्थितींत रावतात, विसव घेवपाक योग्य सुवात ना, पेंट्री सुविधा ना, छप्पर दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी उदक गळटा, रावपाक योग्य सुविधा नाशिल्ल्यान ट्रॅफिक पुलीस बेजारल्यात। होमगार्डा सयत ट्रॅफिक सेलाच्या अधिकाऱ्यांक मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आमदार वेंझी वेगसान सांगलें। पेडण्या वाठारांतले सब रिजिस्टर ऑफिस कदंबा बस स्टेशनाचेर हाडपाची मागणी विनोडाचो आदलो सरपंच सिताराम परबान केला। सब रजिस्टर कार्यालयांत वचपाक पेडणे वाठारांतल्या लोकांक खूब त्रास जाता, खास करून जाणट्या लोकांक सोपाणां चडपाक त्रास जाता। त्या खातीर बेगोबेग कार्यालय शिफ्ट करपाची मागणी सरपंचान केला।